बुधवारा राती बेतोडा निरंकाल वाठारात नारायण बोरकार हांच्या गोठ्याक लायटीचो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो। थळाव्या नागरिकांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो खरो, पूण तरी उजो आटोवपाक आयलो ना। उजो पालोवपी दळाच्या जवानाक कळयता म्हणसर गोठो पुरायपणान लासून गेलो। 7:30 ते 8च्या दरम्यान 7:30 ते पावणे 8च्या दरम्यान नारायण बोरकर जो आसा त्याचे गोठ्याक उजो लागलो आणि उज्याचे कारण आसा की शॉर्ट सर्किट जाले आणि उजो लागलो अशें तो पात्रांव सांगता। तेन्ना जे उजो लागला तेका उजो पालोवपाचो स्थानिकांनी पुष्कळ प्रयत्न केलो, भरपूर प्रयत्न केलो, तरी ते जाले ना। आणि मागीर अग्निशामक दळाची फोंडेच्यान गाडी पावता म्हळ्यार जो गोठो जळोन खाक जालो। तेजी पयलीं तेणी सगळी गोरवांक जी गोरवां आसा तांकां सगळी गोरवांक भायर सोडलेली आसलेली आणि ताका लागून गोरवांक कांय जालें ना। आणि हेजी नुकसान भरपाई जी आसा संबंदीत खात्यान घेवनी जावं सरकारी दरबारांक जावं पंचायत यांनी दिवची अशी तेजी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।